थ्री किंग्स फेस्ट शुक्रारा मोठ्या उमेदीन मनयले. थ्री गांवचे म्हळ्यार कासावले, आरोसी आनी कोयलेचे राजा हे तीन राजाक गिफ्ट घेवन ल्हान जेजूक पळोवंक आयिल्ले. तो प्रसंग दाखोवंक तिगा तरणाट्यांक राजा करून घोड्याचेर बसोवन तांकां चर्ची कडेन व्हरतात. ह्या फेस्ता बरोबर नातलां सोंपतात. जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता, गोरजेवंतांक पावता, आकांताक सांपडलेल्यांक मजत करता, तेन्ना आमी जेजूच्या पातशायपणान आमकां वांटो मेळ्ळा म्हूण आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आंकवार मारये भाशेन दाखयता. दुसरे सुवातेर हे विद्वान जेजूक धूप भेटयता आनी धूप भेटोवन जेजू याज्ञीक आनी ह्या याज्ञीकपणान तांकां आनी आमकां वांटो आसा म्हूण दाखयता. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. वाळपय मारुती देवळांत इलेक्शन ऑफिसरांनी लोकां खातीर व्हीव्हीपॅट मशिनाचें डेमॉन्स्ट्रेशन केलें. मध्ये वोट दाबल्यावर किंवा बटन दाबल्यावर मतदान हे त्याच व्यक्तीला रेकॉर्ड होतं किंवा नाही याबाबत राजकीय पक्षांच्या मनात शंका होती. त्यानुसार भारत निवडणूक आयोगानं हा प्रयोग केला की माझं मत नोंदवल्यानंतर ते कुणाला गेलं हे मला दिसावं आणि माझ्या मनात कुठलीही शंका राहू नये यासाठी मतदारांच्या अधिक सोयीसाठी हे व्हीव्हीपॅट नावाचं मशीन आहे. हे एक प्रकारची प्रिंटिंग मशीन आहे. तिच्यामध्ये तुम्हाला तुमचं मत तुम्ही मतदान केल्यानंतर अनुक्रमांक, चिन्ह आणि नाव हे डिस्प्ले होतं आणि तशी एक स्लिप तयार होते आणि ती स्लिप कट होऊन त्याच मशीनच्या कलेक्शन बॉक्समध्ये पडते. जेणेकरून मतदाराच्या मनात संभ्रम राहत नाही की मी ज्याला मतदान दिलं आहे त्यालाच मतदान मिळालं आहे किंवा कसं. आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये कुठल्याही प्रकारची अडचण मतदान प्रक्रियेमध्ये येत नाही आणि जो डिस्प्ले आहे तो मतदाराने मतदान केल्यानंतर 7 सेकंद त्याला स्क्रीनवर बघतायत आणि त्यामुळे त्याची खात्री होते की आपण दिलेल्या उमेदवारालाच ते आपण मतदान दिलं आहे. राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान वाळपय नगरपालिकेक MP फंडांतल्यान ॲम्ब्युलन्स दिल्या. आमदार विश्वजीत ॲम्ब्युलन्साच्या उक्तावणाक पावलो. आयज आमकां ही ॲम्ब्युलन्स MP फंडांतसून राज्यसभा आमचे शांताराम नायक यांच्यानी आमकां आयज म्युनिसिपालिटी खातीर ही ॲम्ब्युलन्स आमकां दिल्ली आसा. तेज्या बद्दल हांव सगळ्या आमच्या वाळपयकाराच्या वतीन हांव तेंचे पयलीं आमचे शांताराम नायक राज्यसभा MPचे हांव धन्यवाद म्हणटा. 24 वरां आमी ती ॲम्ब्युलन्स चालू आसतली आनी आमचे ड्रायव्हर बी 24 वरां उपलब्ध आसता. तुमची ॲम्ब्युलन्स हँडल कोण करतो? ड्रायव्हर करतलो? ते जेन्ना जेन्ना आमचो जो ड्रायव्हर आसतलो पळय त्याच्या ड्रायव्हराचो नंबर आमी दितले. म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर जावं म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर जावं म्युनिसिपालिटीचो इवन म्हाका चेअरपर्सन म्हाका सुद्दां सांगलें न्ही जाल्यार हांव ते ड्रायव्हर जो आमचो कोण अवेलेबल ड्रायव्हर आसतलो तांकां आमी धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसता. ग्रामीण भागात इंटरनेट पावपा खातीर टॉवर घालूंक सरकारा कडेन उलोवणी करतलो म्हूण वाळपय BJPचो सत्यविजय नायक उलयलो. ब्रह्मा करमळे ज्ञानदीप प्रसारक मंडळान नवे कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट चालू केला. ह्या ग्रामीण भागान आयज जे कॉम्प्युटर हे संस्थेन हाडून सगळ्यांचे जे शिक्षण दिवपाक हांगा सवलत करून दिल्या तेन्ना ज्ञानदीप ह्या संस्थेचे पयल्यान पयलीं हांव अभिनंदन करता आनी हेजो उपयोग प्रत्येक ग्रामीण भागाच्या प्रत्येक घरान प्रत्येक जे आमचे युवा वर्ग आहा, महिला वर्ग आसा हेच्या प्रत्येक घरान जावं जायो. हे सगळें करता आसतना इंटरनेट जे नेट जे आहा हेची अत्यंत आवश्यकता आहा आनी ते बरेच कडेन आमच्या ग्रामीण भागान म्हणजे 70 भागान जेणे करून टावर ना जाल्ल्या कारणान ते येना. तेजे बेगीनच आमी सरकाराक सुद्दां सांगून फुडें सेंट्रलाक सांगून आमी बरेचशे कडेन समज टावर सुद्दां करपाचे कारण नेटा लागून नेट ना
जाल्यार आमचे कंप्युटर कितेंच कामाचे ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.